मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टाइम जाला आसा 10 जाली. आता ब्लॉग स्टार्ट करता. तू म्हणटले रेडी जावन खंय वयता? आयज वयता आमी डॉक्टरा कडेन. हेजी आयज फर्स्ट विजीट डॉक्टरा कडेन. सो आयज आपयला. सो जस्ट रेडी जाले आमी. ओके, आता भायर सरपाक डॉक्टरा कडेन वचपाक. आनी इमी हांगा रावला. ते पळयनाकाच, सुकलेले कपडे काडून दवरला. आतां फोल्ड करूंक जाय. आमकां वचपाची घाई. पळय घेवन रावला. जस्ट रडटालो, न्हिदला. आता ताजो टायम न्हिदपाचो, तो न्हिदला. एक्चुली आसलेले प्लॅन सांजचे वचपाचे आयज. सांजचे 5 सुमार या म्हटलें ताणें काल. ताका सडनली काम येयलें. मी तो म्हणपालो चल आमी सकाळचेच या, वचून दाखोवन येवया. मागीर सांजचे बीन नाका. सो जस्ट बेगिना ताका बेश्टे आयज ताका तेल बीन कांय लावूंक ना. मसाज बिसाज कांय करूं ना. आजून ती येवंक सुद्दां ना. आतां जस्ट तिका हांवें कॉल केलें. खंय आसा काय म्हटलें. आपूण येता खंय. सो ताका जास्त ऑयल बीन कांय लावूंक ना. मागीर येवन ताका आनी हांव कपड्यान अशें पुसतलें. सो मग म्हणपालें न्हांवून बिवन ताका अशें भायर व्हरनाका म्हणपालें. आनी आयज तुका कितें सांगू, भायर इतलें कडक वत पडला. चिंतलेलें की मनसून स्टार्ट जालें म्हणून. ना, पण आयज कडक वत पडला आनी घामान बुडलें सामकें. गरमी परत स्टार्ट. आतां परत आमकां एसी लावचें पडटलें. 8 दीस जाले एसी आमगे बंद आसलेलें. मदीं मदीं लायतालें हांव. एसी बंद कर ते. आतां वयता आमी. ओके चला. हांव तिकाच रावलेलें. म्हणजे तिका म्हाका सांगपाचें आसलेलें क्लीन कर खंय खंय. ती आजून अशी ती येयली की या. तिका म्हाका सांगूंक जाय आयज खंय खंय मातशें क्लीन करूंक जाय. कित्याक आयज न्हाणोवपाचें तिका काम ना न्ही, ताका लागून तिकाच रावल्ले आमी. ओके सो आय जस्ट चॅकअप बाबूचें. कांय वॅक्सीन बीन कांय नाय. जस्ट चॅकअप पळोवया थंय दाखोवंक जाय. ओके सो चला भायर सरता. आनी ती येयली की मागीर आमी भायर सरतली. ओके चला. पिटल्यान आसतना न्ही बाबूक न्ही 2 मेडिसीन दिल्लेले. ते मेडिसीन केन्ना घालप म्हाका तांच्यानी सांगूंक ना. हांवें तांकां विचारूंक ना. तो म्हटलें आतां डॉक्टरा कडेन वयता न्ही. सो हे 2 ताका दिला. कॉलीक ते म्हाका खबर आहा. जेन्ना पोटाक सपोज प्रॉब्लेम बीन जाल्यार कॉलीक ते दिवपाचें. पण कितले ml बीन दिवपाचें म्हाका खबर ना. आनी एक आहा विटामीन D3 म्हणून अल्ट्रा. सो हें आतां वयता न्ही विचारता. आमचो डॉक्टर रामचंद्र भट. ओके रितिका तोच. सो 10 येता तो. ती आजून येवंक ना. तो म्हटलें मम्मी तूं तिका सांग खंय खंय क्लीन करपाचें. आमी आतां भायर सरता की अशें मागीर कामां वचोंक जाय. ओके या न्ही. चला. सो रित्वी काल गार्डनाक गेल्लो पडून आयला. आतां काय दाखोवता डॉक्टरा कडेन. हांगासर पांयांत न्ही ताका मातशें लागला. तांबडे जाला. सो म्हटलें दाखोवन येवया डॉक्टरा कडेन. खंयच्या डॉक्टरा कडेन प्रभू ताका दाखोवया भटा कडेन. तूं ताकाय दाखोवया. तो गेला पळय नाचता. आतां ताका पांय दुखना. रातचेच तर न्हिदो ना तो. पळय हाय म्हणटा सगळ्या. खंय पडलो रे तूं सांगता सगळ्यांक? खंय पडलो? गार्डनान पडलो मरे. आं अशेंच तेजे पडोन येता. आनी आमकां सांगूंक ना हेणें हांव पडला म्हणून. आमकां दुसऱ्यांक कोणें कॉल करून सांगला. आमची नेबर ती गार्डनान आसलेली. तिणें म्हाका कॉल करून सांगलें की तूं चेडो असो पडला मातशें पळय म्हण ताका. हो सांगपा नासलो. हे गाडी कितें जाला न्ही. शिवाची गाडी पळय सारकें कसलें सिमेंटान बुडला सारको. घाण जाला. चल रे. आयच्यान बेबी घेवन हांगा फाटल्यान बसतलें. सामान हा भितर गाडयेन. हय म्हाका मातशें जागो मेळना पुरो बारीकशें. हें आहा स्क्रीन बी आहा दिसता. स्क्रीन ओके हांगा जागो आहा पळय रित्वी. बसून मेळटा तुका. फुडें बस फुडें बस. सो हांगा ना हांव ते बसता. सो हांगा पळयात स्क्रीन प्रोजेक्टर मायक बीन सगळें आसा. सो हांव तेवटेन बसता. हां बसून पांय धरून मेळटा तुका. ना पळयता पळयता. सो फाटल्यान जागो ना. सगळें सामान बी आहा. आयज तुका सांगलें न्ही तें काम आसा म्हणून. सगळें सामान बी घालून दवरला म्हणून हांव फुडें बसलें. हांव नाल्यार हांव फुडें वचपाचें नासलेलें. ओके चला डायरेक्ट तुमकां हॉस्पिटलान मेळटा. पार्किंगूच ना. पार्किंग प्रॉब्लम. चल हां दवर लोक खूब आसता. चल मोटार कितले कितले. तुझ्या पेशंट जावचो ना मरे तो ऑल द टाइम थंडी. सो जालें आमचें चेकअप बीन सगळें बरें आसा. सो आतां आमी येयला टेंडर कोकोनट पिवपाक. खूब दीस जाले. आतां परत गरमी स्टार्ट जाल्ली आसा न्हू रे. गेला शिव हाडपाक.
कितें ओपन कर रा करता करता. सो जस्ट आमी डॉक्टरा कडेन वचून आयली. जेन्ना आमी वचून आयली तेन्ना बाबू न्हिदलेलो. सो बाबू न्हिदलेलो म्हणून हांवें भायर सुकलेले कपडे सगळे काडले आनी फोल्ड करताले तितल्याकूच तो उठलो. सो म्हटलें आतां ताका गरम उदकान पुसून काडया आनी कपडे चेंज करया. आनी डॉक्टरान जे चॅकअप केलें कांय ना, सगळें बरें आसा. सो आतां न्ही आमकां 1.5 म्हयन्या नंतर आपयला. ओके. आनी शिव ऋतू गेला परवरी ताका बॅग हाडपाक ऋत्विकाक. आतां स्कूल स्टार्ट जालें न्ही, सो पयर न्ही शिवनाथ गेल्लेलो पोशाखान बेबीचे डेली वेअर कपडे हाडपाक. सो थंयसर न्ही बरें ताका बॅग दिसलें, स्कूल बॅग. सो ऋतीक शिव म्हणपा लागलो पणजे वचून कांय फायदो ना, पोशाखान वचून हाडया, कित्याक मातशें एक्सपेन्सीव आहा पण बरें घटमूट आहा बॅग सारकें. सो आरामात तो 2-3 वर्स आरामात इजिली करतलो. सो ताका म्हटलं वचून घेवन यो म्हटलें. आनी टायम ना, जस्ट 1 दीस उरला स्कूल स्टार्ट जावपाक. सो तेमी ती परवरी गेला. सो आतां हांगासर हांव ताचे कपडे चेंज केले आनी कपडे चेंज करतना इतलो रडटा की सांगू तुमकां. सो जाल्लेलें आसा, मातशें ताका हांव ओगी करतालें. ओके. सो मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. सो आतां न्ही तुमकां तें हांव ड्रिंक शेअर करता. हांवें तुमकां काल सांगलेलें न्ही, जे कोण ब्रेस्ट फीड करता पळय तांकां एक बरेंशें ड्रिंक सांगता हांव, पिया तुमी करून, एक कोणाक जाय जाल्यार गरज आहा तांकां. ओके. सो पयलीं म्हाका खबर नासलें तें पयलीं जे आमगे ती बेबी न्हाणोवपा येता पळय तिणें म्हाका सांगलें. सो मागीर हांवें नेटार सर्च केलें गुगलान. सो खरेंच तें पिल्यार बरें खंय. सो हांगासर न्ही दाखयता तुमकां. आतां मसूर दाळ, अख्खा मसूर घेवप ना, दाळ घेवपाचें, मसूर दाळ. सो हांगासर न्ही 1-2 चमचो घेतला व्हडलो, कित्याक तें म्हाका एकल्याकच न्ही पिवपाक ताका लागून. सो कांय ना, जस्ट हांवें ताका सोक करपाक दवरलेलें. हें पळयात बरें सोक जाल्लें आसा. आतां आमकां हें कुकरान घालून उदक घालून मीठ आनी हळद घालून हेका बॉयल करपाचें. सो हांगासर पळयात दाळ हांवें कुकरान ट्रान्सफर केला. आतां न्ही हो मेजरमेंट कप 1 कप हो. सो 1 कप न्ही हांव 3 कप न्ही उदक घालता हितून. सो आतां हितून घालता हांव थोडेंशें मीठ घालता. जस्ट थोडेशें हळदीचो पिठो घालता. सो आतां घालता हांव थोडेशें घी घालता आनी बरें ताका मिक्स करून घेयात. दवरता आनी आमकां न्ही 3 सिटी काडूंक जाय. 3 सिटीन न्ही बरें कूक जातलें. सो हांगासर पळयात 3 सिटी काडले हांवें आनी बरें शिजलेलें आसा. ओके. सो एक ग्लास पिवपाचें. सो आज 2 टायम जातले म्हाका. सो आतां 1 ग्लास पिता आनी थोडे रातचे राव रे. सो हें पिता आनी शिव हांगा जेवंक बसला. आयज कितें स्पेशल? बिर्याणी खंय हो पळय. आयज बेश्टे भाजी बी घालून पुलाव केला आनी मँगो. सो केन्ना केन्ना न्ही एक दीस हांव मेथीचे पेज आनी एक दीस हें करून पिता. सो काल मेथीचे पेज आसलेले म्हणून काल हांवें हें करूं ना. सो आयज हें केलां हांवें. सो आयज 1-2 टायम पितलें हांव. ओके. सो जालां हें पिवन जालें की मागीर येतलें हांव. तो न्हिदला मागीर मातशें जॅम काडटा. डायरेक्ट तुमकां सांजचें मेळटा. ओके. चला. A few moments later. सो आतां आयला किचनान भाजी करपाक रातचें जेवण. मम्मी घेवन बसला, आवाज करता, फक्त घेवन भोंव म्हणटा आनी कांय ना. सो आयज करता हांव पनीरची भाजी. ऑलरेडी तुमकां हांव शेअर केला आनी हें न्ही हांव ऋतिकाक टिफिनाक बी करतालें. आनी रातचें न्ही हांव चपाती आनी जशी चपाती खाता, शीत जेयना हांव रातचें. फक्त एकूच टायम हांव चपाती म्हणजे रायस खाता सकाळी दनपारचें. सो रातचें न्ही भाजी चपाती अशें आसता आमगेर. सो म्हटलें पनीर हाडलेलें, पनीर भाजी करया. बिरें तो ओगी आसा. सो मागीर चपाती करतली मम्मी, मागीर हांव फ्राय करतलें. आनी ऋतू गेला गार्डनाक खेळपा, अजून येवंक ना. सो म्हटलें शिवा वचून ताका घेवन यो म्हटलें. ओके. हांव तें भाजी करून घेता. बिरां मागीर मेळटा तुमकां. ओके. चला. सो हांगासर जालें म्हाजी भाजी. हें पळयात पनीर कॅप्सिकम बीन घालून केला आनी कमी स्पायसी केला. चड ऑयल ना, चड मसाले बीन ना. ओके. आनी सकाळीं हांवें तें हें केलें न्ही मसूर दाळ थोडेशें उरलां तें पिवया म्हटलें. सो सिजेरियन न्ही ताका लागून चड स्पायसी मागीर चड ऑयली बीन खावंक जायना. सो कमी स्पायस करता हांव. ओके. जाल्लें आसा. आमी थोड्या वेळान चपाती करतले. मागीर जालें रातचें जेवण आमचें हेंच चपाती चडशी आतां सद्या. ओके. सो आनी कांय ना. ब्लॉग हांव हें घेता. हें खायना चॉकलेट तुका न्ही रे पप्पा. हें कोणा लायक म्हाका कमेंट करा. राफेलो म्हाजे ऑल टायम फेवरेट हें. सो डॅल्फिनासून घेवन येयल्लो बॉक्स हांवें लिपोवन दवरला. कित्याक ऋतूक न्ही वांगडा 3-4 घेवन खाता. सो ताका लागून लिपोवन दवरला हांवें. सो एक काडून दिता हांव ताका. सो चला. आनी कांय ना. न्हिदला. सो तो न्हिदतानाच न्ही सगळें काम केलें हांवें. किचन मातशें क्लीन केलें, आयदनां बी घातलें. बरें पडटा मम्मी तें घेवन बसता न्ही मातशें खूब हेल्प जाता. नाजाल्यार जावपाना सगळें करपाक.
ओके तो चला हो व्लॉग मी हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. आई बाय कर. तुम्ही मंडळी हांगा बालदी कित्याक दवरला? तुमकां सांगलें न्ही बाबू जेन्ना पोटी करता आतां गरम उदकान पुसता आमी. तो जस्ट तो आनी तेणें आतां पोटी केल्ले शिणो तांकां पुसून काडलें. आयकता बाय बी म्हणटा. खंय आयो रे हो आयलो. I love you friend. Please comment subscribe to my Telugu special. हो आतां येयलो गार्डन वचून खेळोन. सगळ्यांक बाय म्हणटा शिवांत ड्युटी पळय. चला बाय.